हे वक्तव्य विधानसभेच्या पटलाचेर आसा. तुमकां जर जाय जाल्यार तुम्ही ऑडिओ व्हिज्युअल पळयात, सगळे ऑडिओ व्हिज्युअल मेळटले. तर ही परिस्थिती आज जर मनोहर बाब पर्रीकराची, म्हणजे आज जर नरेंद्र मोदी जाय ते जर मनोहर बाब पर्रीकर वक्तव्य करतलो जाल्यार मागीर कोणे कोणाकडे पळोवपाचे? गोंयचे जे अधिकार आसात तो कोण सांबाळटलो? गोंयच्या लोकांची जी कामां आसात ते कोण करतलो? तुम्ही राहुल गांधी कशे दोशितात? आजपर्यंत त्यांनी खोटे उलयले जाल्यार सांगात. पण हांव दाखयता धडधडीत मनोहर पर्रीकरान कितले वेळा खोटे उलयला. कंपॅरिझन करा. तुलनात्मक दृष्टिकोन जर दवरलो जाल्यार मनोहर पर्रीकर आजपर्यंत जे खोटे उलयला त्याच्यापैकी 0% राहुल गांधी कदाचित उलयलो आसात, कारण कांयच तो उलोवंक ना. खोटे आजपर्यंत केन्ना सांगू ना. आणि ह्या मनशाक महत्व दिवपाक राहुल गांधी गेल्लो, कारण तो डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो. ना जाल्यार ह्या मनशाक महत्व दिवपा सारको मनुष्य नव्हतो. राहुल गांधी सारख्या मनशान ताका तितलं महत्व दिवपाची गरज ना. पण राहुल गांधीच्या मनात जी खणव आसा, माणुसकी आसा, त्या माणुसकीक लागून तो राहुल गांधी ताका मेळपाक गेलो, त्याची विचारपूस केली, त्याच्या स्वास्थ्याविषयी चौकशी केली, आणि तू असे खोटारडे आरोप करता? हे अत्यंत दुर्दैवी बाब आसा अशें काँग्रेस मानता. काँग्रेस मनोहर पर्रीकराचो निषेध करता, आणि निषेध करता आसतना समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता काँग्रेस पार्टी की ह्या मनशाचे आणि ह्या मनशाच्या सरकारपासून सावध राव. हे परत सरकार, भाजपचे सरकार गोंयांत हाडपाचो यत्न करू नकात. आणि आज जे बजेट गळी घालपाचो जो प्रयत्न केला ते गळी न जाता लोकांक त्रासच जातले अशी शिटकावणी काँग्रेस पक्ष दिला. इतले बरयला की आय हॅव नॉट शेअर्ड एनी डिटेल्स ऑफ माय कॉन्व्हर्सेशन विथ यू when we met in Goa. In my 2 speeches since we met, I have referred to what is already in public domain. याचो अर्थ कितें? तुवें जे ह्या पयलीं म्हणा ते पब्लीक डोमेनानूच आसा. तूं हे पत्र खास करून मिडियाक लीक केलें, राहुल गांधीक दुसरे दिसा पावले. हो परत खोटाळेपणा सिद्ध जाता की ना? जर म्हाका जर पत्र बरयला कोणी तर ते म्हाका मेळूं जाय. पण हे मधल्या मदीं जर मिडियाक लीक करपाचो तो स्वताहून यत्न करता, हेचो अर्थ तो कितलो खोटारडो आसा हे दृश्यपणान घेता. गेल्या वर्षभर प्रशासन चलूंक ना, एकाय स्कीमचा आढावा घेऊ ना, एकाय स्कीमचेर घडले कितें, रेव्हेन्यू असो किंवा एक्सपेंडिचर असो. म्हणजे प्रशासनाची परिस्थिती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याची परिस्थिती समान. ह्या पार्श्वभूमीचेर प्रश्न करचो पडटा. सरकार तुम्ही जे चलयल्यात ते जोश आसा म्हणून, होश आसा म्हणून, की तुमकां सोस आसा म्हणून सत्तेचो, अशा प्रकारे एकंदर गोंयच्या भवितव्याकडे असो खेळ कित्याक तुम्ही मांडला? आम्ही दर वेळा आणि आता सुद्धा म्हणतात की मुख्यमंत्री आरोग्याची काळजी घे. ज्या परिस्थितीन तू विधानसभेत येता, पुलाचेर चल्लो, हे तुझ्या अत्यंत खालावलेल्या आरोग्याचे प्रदर्शन कित्याक मांडटा? सहानुभूती जाय म्हणून कोणाची? आमची सगळ्याची तुका सहानुभूती आसा. काँग्रेस पार्टी आणि आम्ही इंडिव्हिज्युअल्स वी ऑल वॉन्ट that not only nobody should be suffering from any health problems.
But recoup. Take rest, recoup, take all the whatever medicinal help that you want. No one will freely, nobody will grudge. But for God's sake, ही परिस्थिती गोंयकाराच्या माथ्यार कित्याक मांडली तुवें? आतापर्यंतची परंपरा बजेट स्पीच नावाची चीजच नाही वेळा. एक कागद केंद्र दिला आणि भितर सांगता की स्किमी आसतल्यो तर सगळ्या मागीर आपण करतलो, म्हणजे विधानसभा कितें करपाक ती